आराधन पवित्र आत्म्या तुका आराधन त्या आराधनाचे वरते भाग्य आमकां दिला इच्छा ह्या सकाळच्या वेळा पातिपेच्या वरत्या देवास्पणान आमी बरोवन तेच आराधन तुका करता आसतना उण्या रुपान आशा जेजो उण्या रुपान आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या जिवितांत आमच्या जिवनांत येवच्या जेजो आराधन तुका सुमी सांगत आसचें वर्तें बाग आमचें कित्याक तो आमकां दिता तें वर्तें दिरव्यांतले दिरवे जावन आसा हो सोमी आमच्या हर एक लाडे उलयता हर एक लाडे तो उलोवनूच आसा कित्याक सोमी उलयनासतना रावना पूण आमी आयकोचें उणें जाता त्या देखून आमकां थोडे फावटी बघता म्हाका संदेश कोणें दी जाय म्हाका संदेश कोणें सांगा जाय कोणेय संदेश सांगचो गरज ना वो सोमी हर एक लेकी मेळटा हर एक कडेन आसा तो हर एक कडेन उलयता तूं येवं दी हांव येवं दी आनी कोणी येवन म्हज्या भावान आनी भयणीनो सोम्याची रूस आमी साकोन शिकत जाय त्या सोम्या सांगत आमी आसतना कांयच उणें तो आमकां करिना आनी तें सगळें तो आमकां दिता सोम्या मुखार आमी दिमी घालया दिम्यार आमी पडली आमची तकली बागोवया आणि आमचे तकले बागोवन ताका नमस्कार करया आराधनानी वंदन करो जीवाने आमचे समर्पिता सोम्याचेर आमची दिश्ट कंसोव्या सोम्या सांगता आसतना तेजी आमची दिश्ट तेजे कंसयता आसतना सगळें बरेंपण तो आमकां दिता तेच वर्त संदेश सोम्यातून आमी घेवया सोम्या हांवें कितें करी जाय सोम्या हांवें कितें करी जाय पण आज आमी तुज्या लागीं विचारता आनी ताका संदेश तूंच आमकां दितालोय खरो संदेश दिवचो जावन आसा सोम्यान बऱ्या तरान तो सांबाळटा कित्याक ताणें म्हणलें उतरां आमी कोणेय सांगूंक जायना ती आमचे इतल्या कितें येवनात आज आमी सांगचें जाल्यार ती सोम्याची उतरां हांव जावन आसा वाट हांव जावन आसा जिवीत हांव जावन आसा सत
हांव जावन आसा उजवाड, हांव जावन आसा पुन्हा जेवणपण. सगळें सोम्याचें. त्या देखून जें कितें आमी आज भोगता अनुभव करता तें सोम्याचें. तुजें सोम्या, तुजे म्हण आमकां कोणूच ना. आनी तें आमी भोगता आसतना पाद्री पियोच्या वर्ते जिवनांत संदेश जेजूचो पाद्रे पियो. पाद्रे पियो संदेश कधी राखून रावो ना. पाद्रे पियो कोणी सांगता म्हूण राखून रावो ना. पाद्रे पियो ताच्या मनांत कितें तें जेजून घाला त्या प्रमाणे तो चलतालो आनी तें उस्त ताका चलयतालो. आमी पळयलें कालच्या सांजेच्या वेळार कशें संत आंतोनी सर पडोन म्हणा लागलो, म्हाका ही वीद व्हडली चड जाता, म्हाका हे जेवसाची वीद व्हडली चड जाता, ताची नाडणी चड जाता. आनी ह्या वेळार जेजून म्हणलें वस हांव पळयता. आज सोमी हर एकल्याक म्हणटा वस मागण्यांत एक जा, नितळ निर्मळ काळी तुजें साव दी. अपुरबायतरान सोमी म्हणटा हांव पळयता. आय विल सी. त्या दिस सांग ताणें म्हणलें आसा कमेंट सी, पळय ये आनी पळय. आनी आज जेजू आमकां हर एकल्याक म्हणटा हांव पळयता. ह्या मनशा कडेन संवाद करून येता आसतना तो म्हणा लागलो, फादर जायते कश्ट भोगता आसतना हेरांक जायते कुमोग केले, आज म्हाका आयिल्ली पिडा पळयत आसा म्हाका राग येना, म्हाका राग येना म्हणा लागलो तो. म्हाका देवा वयर कांय राग ना, पूण म्हाका एक भोगता तडबडी आमचें बरेंपण आमी हेरांक दाखयता. तडबडी आमी चिंतलां जावंक बरो, म्हजे इतल्याक चिंतलां जावंक बरो, हांव तो व्हडलो हांवें करचें तें सगळें आनी हांवेंच केलें. आनी त्या खातीर तडबडी देवाक इल्लो राग येवंक की पुरो म्हजेर म्हणा लागलो तो. त्या वेळा ताची बायल ताच्या सांगात आसली ती म्हणा लागली, फादर आमी करचें ल्हानशें, तुमी जायत्या जाणां सांगता आसा. हांवें म्हळें देवान आमकां बरी भलायकी दिनातली तर आमी कितें करूंक शकतले. देवान आमकां 2 पांय आनी बरी भलायकी दिनातली तर आज हांगा येवंक आमी शकते नातले. देवान आमकां दिला, देवान आमकां दिला, हे तेश्ट मोपान दिला, जेजून आमकां बरी भलायकी दिल्या. त्या देखून आमी सगळ्या कडेन वचोन जायतें बरेंपण करूंक शकता जाल्यार हाका कारण इतलेंच जेजू. मोगाचें जेजू, तुजे सांगात आमी आसतना कितलें बऱ्यांतलें बरें करूंक जाता तितलें करया. आनी तुजे सांगता आसतना आमचे वाटो सगळो तो उक्ते करतालोय. आनी एका दोळा तें उक्तें जावन नंतर आमी परत परामर्शन पळोवचें बरें. कित्याक म्हळ्यार त्या मनशान सांगलें, बरें फादर हांव जायतें करतालो पूण म्हाका दिसता खंय गी म्हज्या जिवनांत तें वटपण हांव भोगूंक पळयतालो, शिवाय देवाच्या सक्तेंत हांव करता म्हूण हांवें चिंतूं ना म्हूण दिसता म्हणा लागलो. म्हणजे कितेंय जावं दी देवा कडेन माग. दिल्ली पिडा तो गूण करतालो, तुज्या खातीर जायते आमी हांगा मागोन आसा म्हूण सांगलें हांवें ताका. ताचे खातीर जायत्या आराधनांत विनवणी केल्ली आसा. आनी अशें आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी करचें न्ही, सोम्यान आमच्या मारिपात करचें. हांवें हेरांच्या कुमकेक पावचें न्ही, सोम्यान म्हज्या दोरी हेरांच्या कुमकेक पावचें. सोम्यान तें करचें. आय एम ओनली एन इंस्ट्रुमेंट. खाली हातेर मात्र सगळे मुमेंट सोम्याचे. त्या देखून आमी सोम्या थंय एक जावन रावता आसतना सोमी सगळें करयता तो हर एक करयता. तें पाद्रे पियोच्या जिवनांत ताणें भोगुल्लें जावन आसा. त्या खातीर पाद्रे पियो थोडे पिडे आसलो जाल्यार ताणें पिडा म्हूण ताणें लेखूं ना. त्या पिड्यान सयत उठून येतालो पंत्यार आनी देवळाची दारवट उक्तें करतालो. आनी तें न्हिदोन आसलें, सगळे भायर न्हिदोन आसले लोक भितर धांवून येतालो. आनी मिसाचें बलिदान तो भेटयता आसतना तास व्हरतो संदेश एकच, सोम्याक उखल धरतालो. जें कितें सोमी पळयता तें सगळें पळोवन दी म्हूण तो सांगतालो. दुसरें कितेंच ना मोगाचें न्हू. आमी जायते फुडें आमच्या वैयक्तीक तरान आमकां कितें जाय म्हणल्यार खातीर कितें 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 करता. काम ना आमकां थोडे फावटी. त्या खातीर आमकां मेळयलें आमकां कांय चड करिचें म्हूण कांय गरज ना मोगाचें. येया सोम्या मुखार एक जाया. सोमी जें कितें आमचे कडेन उलयता तें आमी आयकुचें. आमी जें कितें सोम्या कडेन उलयता तो तें आयकता. त्या प्रमाणे जेजू पाद्रे पियोच्या वर्त्या मेटांनी चलोवन पाद्रे पियोचें देवाचपण आमी हांगा वाखणटा आसतना ताणें केल्ली ती अजापां तुज्या द्वारी, शिवाय
ताच्या द्वारे म्हण ताणें केदाळय सांगोंक ना. कालत्यांतलो कालतो, बोळ्यांतलो बोळो, सरळांतलो सरळ, सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल, सगळें तुजें म्हूण लेखिल्ल्या देखून ताच्या द्वारे तुवें जायते अजापां केलीं. हें हर एका सांतात हें घडलें जाल्यार तेंच. मोगाचे भाव आनी भयणीनो, हांव आनी तूं कितें करनासा? हांव आनी तूं कोणा खातीर करता? नांव येवच्या खातीर? वोट पडल्याच्या खातीर? आनी हांव व्हडलो देवासपणाचो आनी हांव व्हडल्यान देवासपणाचें म्हणल्याच्या खातीर? बिलकुल ना. सौम्याच्या समोर आमी ताची भुरगीं वोट पडलेकोंक न्हय, कालतेपणी सौम्याक सामा सारके जिणे जियो. सौम्या मोगार आमी ताची मोगाची भुरगीं म्हणून वळखून घेतलें कांय चूक ना. खंडी जावं आमी ताच्या मोगाची. तूं आमकां वेंगता, तूं आमकां आपयता, तूं आमकां लालयता, आमी बरीं जाय जाय दीस वेता वेता ताची रूस आमी साका जाय म्हूण ताची मतींत ह्या ताची इच्छा जावन आसा. तें सगळें जालें म्हणटा जेजू बापाची इच्छा करच्या पयलें सर देवाचें राज पयलें सोद आनी कर ताची खुशी, कर त्या देवाची खुशी आनी त्या प्रमाणे सगळें तुका तो दितालो. मातयेचो 6 अध्याय 30वी ओळ. हर एक फुडें आमी हें मुडासान दवरूंक जाय. पयलें सोद देवाचें राज आनी कर त्याच देवाची खुशी आनी उरलें सगळें तो तुका दितालो. त्या देखून थोडे फुडें आमची प्रोग्रामां बरीं जाल्यार हांवें बारीच तयारी केल्ली. 6 म्हयन्या पयल्यान हांव तयारी केल्ली. त्या तयारे वयर सौम्याचे आशिर्वाद ना तर कितें तुका? तयारे वय, तयार आमी करीत जाय, वगेत बसोंक जायना. तयारी आमची ती मिनात, पूण आशिर्वाद सौम्याचे. सौम्यान आशिर्वाद केल्ल्या करीत केंचेय मुखार वचोंक साध्य ना. त्या खातीर आमी मागचें जें कितें जावंक आसा सौम्या तें कर. बलवंत कर आमची गजमाता, बलिश्ट कर आमची गजमाता. पात्रांनी आनी बिल्डिंगांनी आनी व्हडल्या व्हडल्या खट्टोणांनी न्ही, बलिश्ट कर त्या बावडतान मोगाची मंदिरां, त्या बावडताची धिरवी आमी जावच्याक आमी मुखार सरूंक जाय. आज आमी पळयता आमकां बारीस कोणें कितें बांदलें जाल्यार ताचें नांव थंय घालूंक आसा, वेताना सांगूंक आसा. आनी इतलें बांदलें आनी इतलें केलें, इतलें इंटरलॉक घालें, तितलीं तारां काडलीं, तितलीं बसयलीं. ही गजमात कशें बांदून हाडल्या म्हूण आमकां तें पडोवन वचोना. कित्याक म्हळ्यार आमकां लौकीक संक्ट्युशन करून वचो म्हणना, करी जाय, करूंक थोडें आसा ताका बरोबर. पूण आमी आमचे इगजमातेचो बावार्थ, इगजमातेचो एकवट आमी होगडोन घेवंक नजो. देवाक कळीत आसा कितें जाय, खंयच्या जाग्यार कितें करीत जाय. मागीर आमी जें कितें जावंक आसा सौम्या तुजे इच्छे प्रमाणे जावं दी, तें तूं करतालो. त्या प्रमाणे ताका मनीस आसतलें, त्या प्रमाणे ताका दान येतालें, त्या प्रमाणे करी जे तर तूं करयतालोय. आमचो बावार्थ आमी घट करून एका कुटुंबाची बरीं मनशां जावंक प्रयत्न करचें, तें गरजेचें. जावं करून आमकां इल्लो पावट मेळ्ळो, जावं करून इल्लो वेळ मेळ्ळो, गेले आमी सौम्या सांगात एक जावं. आमची सेवा, आमचें आत्मीकपण हें सगळें उदार मनाचें जावंक जाय. त्या दाळा मात्र मोगाचें न्हू, आमची मागणी फळां बरी जातालीं आनी आमची इगजमात आनी आमची कुटुंबां भोव दादोसकायची जातालीं. सौम्या लागीं या, सौम्याक गिताद्वारी आमी वाखणुया. त्याच गिताद्वारी आमी सौम्या मुखार सरपडोन म्हणटा आसतना, सौम्या आमकां सदांच तुजी करून घे. पयस बेसो बावार्थ उखल धरूंक, त्या प्रमाणे आमी मुखार येवंक, त्या बावार्थान चड आनी चड मापान तुजे वयर होंदोन जियोंक आमकां जाय जाली सर कृपा तूं फावो कर. आमच्या काळजां, मनां, आमचे शिरो, आमचे मांस, आमचे खात, सगळी कूड, सगळें जिवीत तुज्या वर्त्या जिविताच्या फळांनी बरोवन दी. तुजे वर्त्या आमली रगत देंवोनी आमचे थंय आनी त्या प्रमाणे आमी संतुश्ट जावन तुजे मुखार एक जावन जियोंक आनी तुजी पवित्र सभा बळादीक फळादीक आनी त्याच प्रमाणे वर्त्या सक्तेन भरलेली करूंक आमचें थंय तसलें बरेंपण रचून दी.
हे तू जाणाचा डोंगराच्या रुका झाडा उदक कोणे ओतला सोम्यान तुका उजव्या हातात उखल धरला असताना जायते वडे आम्ही किती आमकां जाय ते जाय हे जाय म्हण जाय तर ते तकले आडयता काय पियेनाका आदी जाय नाका पिवची गरज ना म्हणटा आमचो समय आणि त्या प्रमाणे तो आमकां राखता तुका रचलेलो समय सांबाळटलो दुस्मान म्हण कोणागे लेखी नाका दुस्मान आसल्यारी तुका तो दुस्मान जावं सो नाका ताजे कडेन बरो संबंध रस म्हणटा आणि त्याच प्रमाणे कसली सोबाय सोबाय जावंक जाय इंटरनल ब्युटी भितरली सोबाय भायली सोबाय आसोनी पूण भितरली सोबाय सर्तीक मापान आमी सोबोंक जाय त्याच आत्मीक बळान त्याच देवाचपणान त्याच आमच्या बऱ्या आणि लक्षिल्या संबंधान जेजू कडेन तुजे कडेन आमचो संबंध बरो जातना आमची भितरली कूड ह्या भितरलो आत्मा आणि भितरलें काळीज सोंपतालें आणि ती सोबाय भायर पांकयताली व्हरतो उजवाड तुझे जीवन संपूर्ण तरान नेगेटिव्ह कर घे नाका म्हाका तें सारकें ना म्हाका हें सारकें ना म्हज्या जिवनांत तें ना वो समय लागी खऱ्या मनान बऱ्या काळजान आपुरबायेच्या उतरांनी समय लागीं सांग आनी समय लागीं सांगतना सगळें बरें बरें तो करता त्या देखून समय लागीं आमी कंप्लेंट करूं वयचें न्ही कंप्लेंट करूं पुलीस स्टेशन न्ही तें या व्याज कोर्ट न्ही समय लागीं वतना वर्त तरान समय तुवें कितलें बरें केलां पण ती सुकण्याक बरें केलाय ताका बरें केलाय म्हाकाय तुवें बरें केलाय आपुरबाय तरा म्हाका रसलाय म्हाका काय तोटो करूं नाय म्हाका काय खेप्पो करूं नाय म्हाका कुड्डो करूं ताच्या बदला कितले आपुरबाय तरान तुवें म्हाका बसलाय आनी रसलाय आनी हें सगळें सम्या तुजे तोंड आमी घेतलें जावन आसा आज हर एक आमी ह्या मट्टार आसां खंयच्या स्थितीर आसा तें सगळें तुजें जावन आसा एक तर स्थिती बरी ना सम्या तूंच पळय कितें करूंक जाय तें तुका कळीत आसा तुज्या भुरग्यांनी तुका खंत काडचे बेजाराय करचे दूख गळोवचें कश्टांनी आसचें पिडेंत आसचें वळवळें सोदचें तें तुका केदाळें मेसूंक ना कित्याक म्हळ्यार तुज्या जिवनांत तुवें केदाळें म्हणलें आसा कित्याक रडताय बे तूं कित्याक रडताय तुका कितें जाय हांवें तुका कितें करीत जाय म्हजी खुशी जावन आसा तूं बरो जा आनी हे वेळा वस्त तुज्या पावडटान तूं बरो जातलोय आनी हें सगळें तुवें तुज्या जिवनांत सांगलें आसा आनी तुवें म्हळें आसा पातकां बगसली उठ आनी चल तुजे बिचाने काडून वच कितले आकुळलेले आतांच्या मनशां म्हळें हात तुजो मुखार हाड आनी कितलेशा फावटी त्याच वर्त्या जिवनांत तूं आसतना तुजें बरेंपण आमी देखलां सम्या तेंच बरेंपण आमच्या कुटुंबांनी जावं दी आमच्या मोगाच्या भुरग्यांक जावं दी तांचे सगळे कश्ट हळू जावं दी कसले हिराराय तांच्या घरांत आसा जावंक बरो कसले बनपास तांच्या घरांत आसा बरो कसले अडकळे अडचण बनपास तांच्या घरांत राजकारण तांकां बरें जिवीत जियोंक अटकळ करता तर ह्याच वेळा जयच्या नांवान जय चामले रक्ताच्या बळान ते सगळीं सण असू दी पूण आमची काळजां भो आपुरबायची नितळ निर्मळ जावं दी सोम्या सांगात एक जाता आसतना सोम्याचें बोळ आमच्या थंय काम करून शिवाय दुसरें खंयचेंय बोळ आमच्या थंय काम करचें नाका मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सोम्याचें बोळ तुजें थंय आनी म्हजें थंय अंतराळाचें वयली
म्हण आमकां दिवन आसाय सोम्या जेजू बाबा सगळें आमकां तूं दिलां आमी आभार मानता सोम्या ह्या सगळें बरें म्हणाक कितलें बरें कर तुवें आमकां जेजू पळय आमचे सगळे कश्ट वळवळे तुवें पळयले हर एक घडये तूं आमकां राखताय आमी खंत कन चिंतचे मात कांयच एक कोली सयत आलोंक आमच्यान जायना सोम्या एक केस काण परत तो थंय लावया म्हळ्यार आमच्यान जायना कित्याक तें सगळें तुजें जावन आसा आनी तर तूं ह्या सगळ्या जिवीक इतलें बरें कर पळयताय तर थाकाकंत ना त्या गिरबुजांकन ना त्या कावळ्याकन ना त्या कोणीकंत ना ती ताचें काम करनवंत आसतात कोण वयर पळोवन वता आसा कितें गांवचें कितें मेळटा काय म्हूण त्याच प्रमाणे तें तण सकाळीं जालें म्हळ्यार पुरो पांचवें जावन वयर उरता आसा हे रूख ताचे कितले अपुरबाय तरान तें हायड्रोजन आमकां दिवनूच आसा अपुरबाय तरान दिवन आसा ऑक्सिजन आमकां दिवनूच आसा तें सगळें आमकां दिता आसतना आमचें जिवन बऱ्या तरान चलता पूण आमी इल्ले स्वार्थी सोम्या आमी कितें दिवचें जाल्यार म्हाका कितें मेळटा म्हूण पयलें पळयता हांव पयलें त्या आशेवच्यांनी म्हणटात स्वामी जें कितें तुवें केल्लें आनी एकल्यान तुका पाटी करचें जाल्यार ताका मोलच ना म्हणटा अनुपकारी म्हण आमी दडबडी चिंता न्हय आसूं न्ही बरें तुजे थंय उपकार मागून गेले परत तुका एक देव बरें करूं म्हणटल्यार बारीच बरें कित्याक म्हळ्यार सोमी म्हणटा तुजो रिवाड ताणें दी जाय म्हणना हांवें पळयलां तें आनी ताका जाय जाल्यार तें रिवाड हांव दितालो तुज्या बऱ्यापणाक 100 वांट्यांनी दिवचो जेजू तुज्या मुखार आसा मनशान तुका शाबासकी दी जाय मनशान तुका शाबासकी पाठय जाय मनशान तुज्या फाटल्यान येवन तूं बरो तुवें तें केलें म्हण सांगचें म्हण कांय गरज ना आमच्या संवसारान तें चलता कित्याक म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक मन्नाणें जाय त्या देखून तें चलता पूण तसलें मन्नाणें काडोवच्याक सोम्यान आमकां आपोवना सोमी म्हणा लागलो तो एका दोळा तुका उपराटी रावत तरी संतोश पाव कित्याक म्हाका उपराटी रावल्यात म्हाका विरोध रावल्यात हांवें इतलें बरें केल्लें कोणूच म्हज्या फाटल्यान येवन म्हाका सांगोना सांगचें म्हण गरज ना जें कितें म्हाका तें केलां तेंच तूं कांय तें करतालें त्या देखून तुजी बरीं कामां सोडणी नाका बरीं कामान कांय हरकत करिनाका कोणी कितें तुका रिवार्ड दिता कितें पाटी दिता म्हणल्या बरोबर त्या एका चिंतपांत तुजें काम करिनाका करनंत वच तुजी कामां आनी त्या प्रमाणे करता आसतना सोमींत म्हणटा आमकां नेशनावित्यांत गांवच्या विशयांत जेवच्या विशयांत चिंता करिनाका हांव आसतना चिंता करची गरज ना सोम्याचें बरेंपण आमी वाखाणव्या सोम्याच्या बरेंपणान आमी एक जावया सोमी आमकां दिता परते आशिर्वादाचो शिवर आयचे ह्या घडये मोगाच्या भावनान बेणीनो काळजान तुमच्या उक्ती घरांत पात्र पियोन म्हणल्यार बरें सोम्या तुजी इच्छा म्हज्या मारिपा जारी जावची तर सदांच जावं दी तुजी इच्छा म्हजी न्हय तुजी इच्छा म्हज्या जिवनांत जारी जावची तर सदांच जावं दी आनी तेंच त्या संपाद्र पियोन केल्लें आजुनी ताचे दोरी जायते अजापां जावन आसात आमच्या पुनशेतांत इतल्याच जाणांची मागणी तो आयकता कितलेशे जाणां मागणी आयकता आज ल्हान भुरग्यांक आनी सयत त्या ताचे इमाजिवयर दवरनो मागतात भुरगीं बरीं जातात जायते जाण पिडा आसले बरीं जातात कशें बरीं जातात त्या सांताक कळीत ताचे वर्ते विणवणे दोरी कितलेशे जाणांची पिडा गोण जाली कितलेशे जाणांक सवकसाय मेळ्ळी जायते जाण त्या पियोको साम पियोको भारी मोगासो हांव जायते कडेन रेतीरी गेल्ले कडेन म्हाका म्हणटात फादर साम पियो आमचो भारी मोगासो म्हणजे मोगासो सांगतो म्हाका लागसिल्लो सांग पट्टा रेतीर मंदिर गेले तर म्हणा लागली फादर पियो कडेन आमी उलयनातलो दीस ना हांवें कितेंय आसलें ताचे कडेन झगडचें म्हणा लागली ती भयण हांवें ताचे कडेन झगडचें कित्याक म्हाका ताचे वयर एक तो बावडटाणी बरोवचो हांवें कितेंय सांगलें जाल्यार अर्ध्या घंट्या भितर म्हाका जाप मेळटा म्हणटा ती इतले अपुरबाय तरा म्हणटा म्हजो पियो ल्हानतावन हांव ताका जाणा ल्हानतावन हांव ताचे कडेन उलयतां
हर एका कंदीच्या वेळा हांव दावुल्ली जावन आसा ताच्या लागीं. म्हजो नवरो मेल्ल्या तेन्ना हांवें ताका म्हणलें पियो इतल्या बेगी कित्याक वेलें म्हणटा आसतना तो म्हणा लागलो तुका आनीक जायतीं कामां करूंक आसात. ताका देवान वेलां थंय हांव जायतीं दिरवी तो तुका धाडटालो ही तशी जावप. आनी ती म्हणटा लिटरली स्पीक्स टू मी, लिटरली नीज जावन येवन म्हज्या मुखार तो उलयता म्हणटा ती भयण. अजुनूय ती थंयच आसा, पोट्टांत आसा. आनी तिणें त्या पियो विशयांत समजून घेतले थोडे ताचे जिवनांत जाल्लीं अजापां वर्तीं जावन आसात. ती म्हणटा ती अजापां जाता आसतना म्हाकाय भोगता म्हज्या जिवनांत पाद्र पियो ती अजापां करतालो. म्हज्या भावान आनी भयणीनो ह्या आमी आमचे कसले विणवणे आसात. कोण सगळे आमचे कडेन मागण्याक उलयता इसारता वचा पाद्र पियो लागीं वयचें. त्या सोम्याक तो भोव लक्षिलो जाल्लो. त्या पाद्र पियो द्वारे आमी संपूर्ण तरान ताचे लागीं एक जावचें. तें देवा सावन आमचें तें आसतना खंडीत जावन तो आमच्या बगलेनंत असलो अनुभव आमकां जातलो. जायत्या जाणांक तो अनुभव जाला. जायत्या जाणां एका तरेचे सुगंध द्रव्य तांच्या नाकाक परमळीक तरान तो परमळ आयिल्लो आसा. तो खंयच्या तरान तुमच्या लागीं येता, खंयच्या तरान तुमच्या लागीं रावता तें म्हाका कळीत ना, पूण ताका कळीत आसा. आनी तुमकां तसो अनुभव जातालो. सम्या बरेपात एक जावया. सम्याच्या वरते आशिर्वादांक वायती जावया. सगळे आमी दिंबेर पडया. सम्या तुजे द्वारे आमचें जिवन सुगंधीत जावं दी, परमळीक जावं दी. कशें पाद्र पियो तुज्या वर्त्या त्या येवकारिस्ताच्या बळांत सगळीं अजापांची अजापां करूं पावलो गे. त्याच प्रमाणे आमी आमच्याच जिवनांत आनी आमच्या सेस समारा अजापांची अजापां करूंक जाय जाल्यार सकत आमकां दी, बळ आमकां दी. बळा खरा बळांत आमी तुज्या शब्दाचो अर्थ समजून घेवंक, त्या शब्दा प्रमाणे जियोंक जाय जाल्यार बळवंत सकत आमच्या थंय तूं रुथा कर. देवी घालून आराधनाचें गीत आमी गावया. सक्रमेंताकाल तुज्या कश्टमरांना सुगडास तुवें आमकां सोडलाय. चड आनी चड करून आयच्या बागे दिसा संपाद बेजा वर्त्या विणावणे आमकां जमल्या. तें सभाग्यानपण आमच्या थंयची ओंग सदांच आमकां पावक. तुजो वर्तो संदेश आमच्या जिवनांत सदांच राज करून दी. आमी तुजे कडेन बऱ्या वर्त्या नितळ निर्मळ काळजान उलोवचे वर्त्या भाग तूं आमकां दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. Padre Pio Papa
तुका स्पिरिताची सदा कुर्सास कुरो जोडलो मागे वन पाद्रे पियो बापा प्रकाश मारी क्रिस्ता सारख्या आमचे बसत मा बाबा सलच्या कामी देखीन तुझ्या कष्टे कुडीर वोवो देवाची वळख दिली मागण्यान प्राचिता जेजूक वेगून शांतीचे आदेश जालो मागे वन पाद्रे पियो बापा प्रकाश भरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासत माग बापा संपियो आमा पासत विनाती कर देवा तुझ्या कापूचे याजाक संपाद्रे पियोक तुझ्या पुता जेजूच्या कष्टाने एक विशिष्ट तरान वांटेली जावचे वर्ते बाग पाव केले ताच्या विनतेन कित्या वत्र गुण मागता कृपा दाय कर आणि चड जावन जेवच्या मरणांत एक जावन जियोची आणि ताच्या जुवानपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां पाव कर महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय म्हाका आनी तुमी घेतल्या सोदा आनी तुमकां मेळटले बडे आनी तुमकां उक्तें जातलें आपले हांव बडयता सोदता आनी मागता आनी तें म्हाका मेळशें कर. प्रत्येक तरान हांगा जमल्या तुमच्या पासून आमी मागता तुमचे सगळे विणोनी पाद्र पेयच्या हातान दियात जें कितें घरांत कश्ट आसात बांदपास आसात थोडी स्किमां ती सारकी चलनासतना तुमकां जायते हरकत जाल्या त्याच प्रमाणे तुमच्या जिवनांत जें कितें तुमी चिंतात तें जावना देवाच्या खुशे प्रकार तें घालूंक जाय आनी देवा कडेन मागचें तुज्या खुशे प्रमाणे तें कर सम्या. पिडा वळवळे आस्पत्रेंत आसात तांकां सारकी वैद्यकी सेवा लाभच्या खातीर मागया बऱ्या तरान तांकां सांबाळच्याक आज अशी परिस्थिती जाल्या की पयशां खातीर मात्र म्हणलो एक बगाप आमकां आसा जाय ना म्हणना पूण मेळिल्ल्यांक आज आमकां पिडेस्तांची रूच ना पयसारल्या सांगता दिसाक 1200 रुपया जेवणाक आमची काळजां मोना फकत पयशां खातीर. मगाचे भाव भयणीनो मागा संवसारांत मनशापण जियोवच्या खातीर मागे ह्या संवसारांत सेवेस धर्म उखल धरच्या खातीर मागा त्याच पाद्रे कडेन संवसारांत पवित्रपण उपजोवच्या खातीर स्वार्थ न्ही निस्वार्थपणाचें पवित्रपण प्रत्येकता विनंती करया आनी खंडीत जावन तो एका रिती आपल्या बापा लागीं विनंती करतलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राजाम घेवन तुजी कशी सर्ग जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चिकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. अमान मरे कृपया मरले समजे सांगत आश्रय आमता तूं सदैव सदैव पळ तुजे क्रिश्चन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजांत तुजेर हांव पातयेता. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्या म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजे नवे मागता तें म्हाका फावो कर. प्रत्येक थरान अनाथ आसल्या खातीर धर्म सण दुसऱ्या डिनॉमिनेशनाक जावच्या खातीर
दरविता धर्म सांगत एक जावन एका निसा देवाक विकृत करण ताचे विशयान कांयच पडनातल्या बरें आवय बापायक सय सांडून भावार्थ सांडून दुसऱ्या भावार्थाचे जिणेक हिता धर्म सांगता मिलान जावन वचून आमचे रिजानां दिवच्या पासत मागया सम्या करप भावार्थांची आमकां शिकय तुवें उलयलें उतरां हर एकल्याक तुवें दिलें हांवें तीं उतरां तांकां समजशें ह्या आड वाटेर ह्या वाट चुकोवन वेच्या आमच्या लोकांक तांच्या काळजांनी अंतस्करणाचो ताळो आयकोंक तांकां जाय जाल्यार कृपा पाद्रे पियो तुज्या बापा लागीं मागोन धाड तुज्या त्या वर्त्या जिवितांत और एकल्याक तुवें पवित्र सभेंत थिरसणेन जियोंक शिकयलें तेंच थिरसण हर एकल्यानी सांबाळच्याक आमकां आदार दी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार मान मरिय कृपे मरले सुमजे सांगता श्रेमता तो सदैव सदैव फळ तुज्या कुशीन जेजो ती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडयार आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक स्वादी सदा सदा सर्वदा आमेन जेच्या पवित्र काळजांत तुजेर हांव पातयेता ये म्हज्या जेजो तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजें उतरां सरशें ना आतां मागचें तें म्हाका लाभतालें म्हूण खंडीत बरवसो म्हाका आसा आमचें क्रिस्त परजा माया मोगाची जाय आसली सतानितीचें जीवन आमी जिवंक आसलें त्या प्रमाणे सम्याक खरें साक्षी जावच्याक आमकां बळ जाय तसलें बळ पाद्र पियो तुजें तें आसलें तें बळ आमकां सर्वांक दी खरी क्रिस्ती जिणी जिवंक आमकां पावो कर नानंत कारणां काणून हांव त्या धर्माक लाभदाना त्या देखून हांव थंय आसा हांगा आसा म्हणून आमचोच लोक आज वाकमोल दिवन आसा कित्याक माध्यम साहित्य प्रसार करता आनी ह्या वेळार तांच्या एकल्याच्या काळजांत ती उर्बा सम्याचो खरो मोग आनी जाणा जावचें ते उपादेश त्या उपादेशाची जिणी आमी जियोंक जाय जाल्यार सर कृपा आम्हा सर्वांकी तो मागोन धाड पाद्रे पियो आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार मान मरिय कृपे मरले समजे सांगता श्रेमता तो सदैव सदैव फळ तुज्या कुशीन जेजो ती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक स्वादी तो स्वता सदा सर्वदा आमेन जेच्या पवित्र काळजांत तुजेर हांव पातयेता हे जेच्या पवित्र काळजां कश्ट जालें तें दाया दाखय नासतना रावचें तुका साथ आमचे निर्भागी पातक्याचे तुजी काकूट दाखय तुजी आनी आमची मोगाळ आवय मरियेच्या दुखेस्त आनी दुलोभी काळजां मारिपात आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय नमारणी काकुतीचे माये नमनांच्या जुवा अमृताने भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी येवची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणात आसता अस्कार उस्कार सोण आमी तुका उदां करता तर तूं आमच्या सकय ते तुजे काकुतीचे दोळे आमचे व परते आनी आ परदेश उपरांत तुजे कुशीन सदैव पड जेजू आमकां दाखय येदाळी यमगळी येदोलबे अंकार मरे साम जुजे जेच्या पसक्या बापा आम्हा पसोद विनंती कर सांपियो आम्हा पसोद विनंती कर सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हा पसोद विनंती कर सांपियो बापाय कलतो जावन चियेल्ल्या आम्हा पसोद विनंती कर सांपियो कष्ट अनवरान तिरासन सांबाळिल्ल्या आम्हा पसोद विनंती कर सांपियो फ्रांसियासीच्या पटला उदारा आम्हा पसोद विनंती कर सांपियो कापजीन वर्दीच्या
अलंकारा आमापसोद विनती सांपियो सम्याच्या पाशाच्या गायने नेटलेल्या आमापसोद विनती सांपियो करिस्तते भक्तीन भरलेल्या आमापसोद विनती सांपियो कुमसाच्या सक्रामेत मुखान बापाचे काकूत दाखयिल्ल्या आमापसोद विनती सांपियो विधेयपणाच्या आदर्श आमापसोद विनती सांपियो मागण्यान तिरासान सांभाळल्या आमापसोद विनती सांपियो तुझ्या शांतीपणान कालतो जाल्ल्या आमापसोद विनती सांपियो सर या जगांक आदर्श जाल्ल्या आमापसोद विनती सांपियो आत्म्याचे बाच्यो खातीर वावुरल्या आमापसोद विनती सांपियो पिडेस्तां भलायकेच्या दायजा आमापसोद विनती सांपियो गरजेवता तक्षण पावच्या आमापसोद विनती सांपियो तुका उलो मारतल्यांच्या बरवशा आमापसोद विनती सांपियो आमा समेत संच्या आदारा आमापसोद विनती कर सांपियो आमा पासत विनाती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवका सांपियो समर्पित जिणेक आपण दिवन विविध करपे देण्याने भरला आणि भगवान फ्रांसीस आसीच्या शेतान क्रिस्ताचो या जाग जावन मागलोय त्याच्या मागण्या आणि पुण्यावरवी आमी आमकां पाव जाल्ल्या बेसान तिरसणेर रावन क्रिस्ता सक्सेस जावची येवं आमकां तुझ्या कृपे देण्याने बर म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आणि तुमकां सांबाळो सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचे पागोम तुमचे दया करो सर्वेस्पर तुम्ही सांपियोचे दवरले भक्त मानून घेऊ आणि तुमची मागणी फळादी करो आणि सर्पद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो बाबेनेर वापर बायसो स्वागत तुमकां ह्या संपाद्रिपेच्या देवास्पणान भगिदास जावं छाक वरते आशीर्वादांची त्याच्या विणावणे दोरी आम्हा सर्वांकी पाव जावं दी आपुरबायची मोगाची मायपासाची भावर्थाची चिनी तो आमकां जियोव शिकोवन दी हाची मिसाची ते सवय ह्या बरे आसात आर्गामीस ऑल्विन आणि ज्योती रोजारियो पाद्रिपेक आर्गामीस डॉल्पी सिक्वेरा आर्गामी सचिन आणि जेनिशा सालदार देवाचे वर्ते बेसांव आम्हा सर्व ते आमी मागून घेवया आणि त्या प्रमाणे देवान केले सर अजापा आमी वाडून देवान आमकां ह्या संवसारान दिल्ल्या जिविता खातीर ताका आभार मानून मिसाचें बलिदान माया मोगान पवित्राच्या नावे आतां आमी आरंभ करुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सुम्यान आमकां आपयलां तर वर्त्या मिसावांक कसलें तें मिसाव आमच्यात जिवनाद्वारे खंय आमी आसाव थंयच आमी वर्त्या तरान फळ दिवचें म्हळ्यार कशें आमी जें कितें आसाव सता नितीचें माया मोगाचें भावार्थाचें आनी भरोशाचें त्याच प्रमाणे शांती समाधानाचें जिवन जियेत आसतना आनी आमचो सगळो भावार्थ आनी बरोसो त्या सोम्यातेन दवरून आमी जियेत आसतना तसो आमची वाट चलयता आनी हे वाट चलयता आसतना आमी चुकोन पडना कित्याक सोम्यान चलोवची वाट भोव आपुरबायेची आनी ताका कळीत आसा आमकां खंय व्हरून पावयचें म्हण त्या देखून देवाचें उतर आमकां हर एक फावटी वाचतना त्या देवाच्या उतरांत एक तरेचो संदेश तो आमकां दिता आनी तो संदेश आमकां घेतलो जाल्यार आमच्या जिवनांत बऱ्या तरेचें जिवन जियोवंक आमकां तो शिकयता तर आमी पाटी या तेच देवाच्या उतराक देव आमकां सांबाळूंक आमकां मुखारसून व्हरूंक आमचें जीवन आपुरबायेचें आनी फळाभरीत करच्याक दिता तें आपोवणें आमी यशस्वी जावच्या खातीर न्ही थोडे फावटी आमचें तें आसा सैतान म्हणटा यशस्वी जा तूं व्हडते शाबासकी जोड व्हडपण जोड ना तें पाद्र पिवन म्हळें तुवें म्हाका सांगचें नाका म्हजो देव आसा तो म्हाका कळीत करतालो त्या देखून तो सैताना कडेन हर एक फुटी झुजतालो तेच्या ताळण्यांक आनी ओडण्यांक पयस सरयतालो
आनी एक पटीन तो जवसराच्या बुलावणेक बली जाल्लो ना. हाका कारण इतलेंच ताका कळीत आसलें देव आतांय आसा तो वर तो संतोष बघूंक आमी आयतीं जावया. आमच्या जिवनान कितेंय सुकोन पडल्यार जाल्यार देवा लागीं बगसाणे म्हाका सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर्वपदारा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सरोन सांगता. मनांचे तोंडां सारून वायट आनी बरें सडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगेन सदांच संवकार मेळये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर्वप्रदाता देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सश्टाच्या जिविताक फावो. सर्पददा आणि सष्टाच्या देवा तुझ्या दैवी कृपेन तुझ्या ह्या सका सांपियो तुझ्या पुताच्या पाशां जगांनी नेटोव ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरान भागीदार केलोय. अशें ताच्या मिसो आदारीत तुझ्या गणीत मोगाची ताय माय आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशांवांत एकवटोन रावूंक आनी संतोशान ताच्या महिमेन वांटिली आमकां पाव कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. आहाबान सर्व इस्रायलितांक आपोवंक धाडलें आनी प्रवाद्यांक कार्मेल दोंगराचेर एकठांय केलें. एलियान सगळे परजे मुखार येवन म्हळें आनीक कितलो काळ तुमी दोन दोणींनी पांय दवरून रावतल्यात. सर्वीस फॉर देव तसो पटलाव करा, बाल तर तसो पटलाव करा. पूण लोकांन ताका जाप दिली ना. तेन्ना एलियान म्हळें सर्वीस परसो प्रवादी हांव एकलो मात्र उरलां. बालाचे प्रवादी 450 आसात. आमकां 2 पाडे दिया. तांतलो एक ते विंचून काडूं आनी ताचे कुटके करून लोंकळाचेर दवरूं. पूण ताका उजो लायनाकात. हांव आनी एक पाडो तयार करतलो आनी लांकडांचेर दवरतलो. पूण ताका उजो लायनाकात. तुमी तुमच्या देवाक उलो मारा आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतलो. जो देव उजो धाडून जाप दिता तोच खरो देव. तेन्ना सगळ्या लोकांन आपली कबलात उसारली. एलियान बालाच्या प्रवाद्यांक म्हळें तुमी पयलें एका पाड्याक विंचून काडा आनी तो तयार करा, कित्याक तुमी जायते आसात. उपरांत तुमच्या देवाक उलो मारा, पूण उजो मात्र लायनाकात. तांणी आपणाक दिल्ल्या पाड्याक घेवन तो तयार केलो आनी सकाळ तावन दनपार पर्यंत बालाचें नांव तांणी उलो मारलें म्हणून बाल आमकां जाप दी. पूण कांयच आवाज आयकलो ना, कोणेंच जाप दिली ना आनी ते आपणे बांदिल्ले वेदी भोंवतणी नासले. दनपार जालो तेन्ना एलियान तांच्यो चेश्टायो करून म्हळें व्हडल्यान उलो मारा. तो एक देव तो चिंतनांनी बुडला जायत, वा ताका कसलेंय काम पडलां जायत, वा पैणार आसा जायत, वा तो भविश्यान न्हिदला जायत आनी ताका उठोवंक जाय. तांणी आतां आनीकय व्हडल्यान बोब मारली आनी तांचे सवये प्रमाणे रगत येसर तलवारेनी आनी भाल्यांनी आपणांकच तोपून घाई केले. दनपार उतोरलो आनी अनबलियो भेटोवचो वेळ पर्यंत ते बोब मारीत रावले. पूण कोणाचोच ताळो आयकलो ना, कोणेंच तांकां जाप दिली ना आनी कोणेंच परवा केली ना. तेन्ना एलियान सगळे परजेक म्हळें हांगा म्हजेशी लागीं सरा. तीं ताचे लागीं सरलीं. ताणें मडलेली ती सर्वेस्पराची वेदी सरकी केली. तुजें नांव
इस्रायल म्हूण सर्वेस्परान सांगिल्ल्या त्या जाकोबाच्या पुतांच्या कुळयेंचे संख्येक अनुसरण करून ताणें 12 फातर घेतले. त्या फातरांनी ताणें सर्वेस्पराच्या मानाक एक वेदी बांदली आनी ते वेदी भोंवतणी 2 मापां भीं धरूंक शकता तितली व्हड एक खळी खणली. उपरांत लांकडां मांडली आनी पाड्याक कातरून कुडके करून लांकडांचेर दवरलो. उपरांत ताणें म्हळें 4 कळशांनी उदक भरा आनी ते होम बलयांचेर आनी लांकडांचेर वता. तांणी तशेंच केलें. ताणें म्हळें आनी एक फावटी करा आनी तांणी आनी एक फावटी केलें. ताणें परतून म्हळें 3रे फावटी करा आनी तांणी 3रे फावटी तशेंच केलें. उदक वेदी भोंवतणी वळतालें आनी खळी उदकान भरोन गेल्ली. बलयो भेटोवणेच्या वेळार एलिया प्रवादी मुखार सरलो आनी ताणें म्हळें सर्वेस्परा अब्राहामाच्या इजाकाच्या आनी इस्रायलाच्या देवा, तूं इस्रायलांत देव म्हणून हांव तुजो सेवक म्हणून आनी ह्यो सर्व वस्तू हांवें तुज्या आदेशा खाल केल्यात म्हणून आज कळीत जावं. म्हाका जाप दी सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. आनी तूं सर्वेस्पर देव म्हणून आनी लोकांक तुजेशी फाटीं हाडटलो तूंच म्हणून ती वळखून घेवं. तेन्ना सर्वेस्पराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान होम बली, लांकडां, फातर आनी धूळ लासली आनी तशेंच खळींतलें उदक सुकयलें. हें सगळें पळोवन लोक धरणीर सरपटलो. तांणी म्हळें सर्वेस्पर खरोच देव, सर्वेस्पर खरोच देव. देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार. सांभाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सांभाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सांभाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा तूंच म्हजो धनी. सांभाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. कितले तांचे देव, तांकां ती लगदाल्या. तांकां भेटयता त्या रक्ता बलिदानांनी हांव पात्र घेवचो ना. तांच्या देवाचें नांव म्हज्या ओंठांनी बिलकुल हांव काडचो ना. सांभाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सांभाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. उद्गार. तुजो वाटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा, तुज्या सताच्या मार्गान म्हाका सोलोन व्हर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोवे आसो. सम्मत प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्थ. महिमा तुका सोम्या. नियमशास्त्र वा प्रवादाचें उत्तर रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात.
रद्द करूंक न्हय, बगार तें संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयलां. सतत हांव तुमकां सांगता, आकाश आनी भुमी सरा पर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा थिबो पुसून वेसोना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतले अती ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता, तशें जाल्यार सर्गींच्या राजान निमाणें म्हूण लेखतले. पूण जो कोण नियम पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता, ताका सर्गीच्या राजांत वर्तो म्हूण लेखतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ताचे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जायत्या जाणांनी सांगचें हांवें आयकलां, आमच्या धर्मांत पडकिरे आसात, आमच्या धर्मांत हेरांक चिटींग करचे आसात, आमच्या धर्मांत कुनिगार आसात, आमच्या धर्मांत नाका जाल्ले हेरांक अपराध मानून हेरांक नागोवन तांकां चिटींग केल्ले आसात. त्या देखून हांव धर्म पाळिना, मनशापणान जियोंक पळयता. हें एक पोकळपण. कित्याक म्हळ्यार धर्माचे नियम शास्त्र तुका पाळिनासतना तुवें मनशापण जियोंक जायना. असलें मनशापण जियोवच्या खातीर स्वामी म्हणटा, हांव नियम शास्त्र रद्द करूंक येवना, तें बऱ्या तरान संपूर्ण करूंक म्हूण टू फुलफील जालो, बऱ्या तरान संपूर्ण करूंक आयला. आनी संपूर्ण करच्या मनशाक नियम शास्त्र जावं दी, देवाचे उपासे जावं दी, धर्म जावं दी, तो एक आधार मनशापण जियोवच्याक. तुम्ही पळयतात थोडे पोस्ट आसात वॉट्सॅपान तुमकां पळोवंक मेळटले. आनी असले पोस्ट येता आसतना म्हजें रिफ्लेक्शन इतलेंच, नियम शास्त्र नासतना, देवाचे उपदेश नासतना, देवावर पातळी नासतना, म्हाका आसलो तो धर्म, त्या धर्मांत हांव मुखार वचनासतना हांवें मनशापण जियोवंक असाध्य. मनशापण आसा त्या देवाच्या वर्त्या भक्तींत, आनी तसलें मनशापण आसा सम्याच्या वर्त्या जिवनांत, आनी तोय मनशापण जियेलो. तर म्हणचे हांगा कांय बरें ना, हांगा जायतें अनित आसा, हांगा जायतें अक्रम आसा, हांगा जायतें चिटींग आसा, हांगा हे मनीस कितें कितें करना सारकें जिणें जियेना. त्या देखून हांव भायर वचोंक चिंतलां. हांगा जावन भायर वचों, जावं बरें ते सेमिनरी जावन, जावं बरें ते कॉन्वेंटांत जावन, जावं बरो आनी खंयच्या संस्थेंत जावन हांव भायर वचोन चिंतलां. भायर वचोन तुवें कांय करचें ना, परत तुजी जिणी आनीक पिडा जाता. ताच्या बदलाक तूं थंय रावून तूं बरें जिवन जिये आनी तुज्या जिवनात हेरांक एक आदर्श जिवन दाखोवन दी. आनी तें जालां म्हाका म्हज्या टायमा प्रमाणें, म्हज्या अनुकुला प्रमाणें म्हाका एक 100 वर्सां कडेन घालां. त्या देखून हांव म्हाका जाय जाल्यार बरी जिवोवच्याक न्हय, नियम शास्त्र आसा, देवाचे उपदेश आसात, त्या प्रमाणें. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमकां जाय प्रमाणें जियोंक न्हय. त्या देखून जेजू म्हणटा, एकच एक अक्षर तातूंत हांव माजोवन वेचें ना. कित्याक देवाचो संदेश वर्तो जावन आसा. म्हाका जाय जाल्यार बरें अनुकुला प्रमाणें न्हय, देवाच्या वर्त्या बेंबिरांतीन हांवें जियोंक जाय, देवाच्या मोगान जियोंक जाय, ताच्या उपदेशा प्रमाणें हांवें जियोंक जाय. आनी तशें आमी जियेत आसतना मनशापण आमी जियेतले. हांव शिवाय मनशाक मांकड करूंक पेसाडचें ना. मनशांक मांकड करूंक अनंत तरेचे विधी आमी वापरले जाल्यार ते फायद्याक येवचे नात. आमी मनशापण जियोवन मनशा थंय मोगी जावया. मनशाक सदांच आमच्या जिवनांत अपुरबायताराच्या दृश्टीन पळोवंक आमी सकल्यां तर ताका आमी म्हणटा दैवीक दोळे. आमी आज जायते मनशाचे दोळे उपयोग करता. मनशा सैमाचे दोळे हेरां ते उणेपणून पळोवंक शकता, शिवाय बरेंपण पळोवंक उणें शकता. पूण दैवीक दोळे फकत बरेंपण पळयतात. आतां आनी हेवेन बरेंपण पळोवंक दैवीक दोळ्यांनी सुरू केल्लें. मनशापणाचे फातक तांणी करता आसतना मनशाचे दोळे उक्ते जाले आनी थंय तांचे थंय उणेपण सड तें हें उणें थंय बरें ना म्हणलें चिंतप थंय आयलें. आमी हर एकल्या थंय बरेपणान जियोवन मनशापण उपजासें करून तें मनशापण आमच्या जिवनांत सदांच जियोवंक जाय जाली कृपा मागून घेवया. आमेन.
वेदी सरशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर म्हूण परता बेसा तुझे मागता सर्वेस्वर तू आमचो रचणार सृष्टेचो भेटयता उडो गोवाचो गुर्तांच्या वावराचो जेजूच्या पवित्र कुडीन बदलून तेजी विता खाण जावं म्हज्या मोगाच्या भाव म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदता देवा बापा मानतात असलें सामणो मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्रसभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घे. बापा तुज्या सेवका सांपियोचे उगडास काडून आमी दाना तुका भेटयता तें तूं मानून घे आनी तुज्या महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां सृश्टाच्या जिविता वरण पावो आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमचे काळसा उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्वर आमच्या देवाक देन वसूया हय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आनी सृष्टाच्या देवा सर काळी आनी सत आमी तुका देन वसूंक फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या आनंद शब्दरी मनशाकुळाच्या उदारगते खातीर तुज्या पुताचें वर्तें पवित्रपण तुवें आमकां दिलें ताच्या संवसारी जल्मावरी नव्या जिविताच्या वाटेक आमकां पायलें संपियो ताच्या वर्त्या मोगान भरलेलो ताची सकत घेवन आपुरबाय तरान खऱ्या निजा देवाची वर्ती सेवा करूंक तो मुखार आयलो त्याच जेवच्या वर्त्या जिवनाचे ताणें ताची नदर कसयली आनी ताच्या जिवनाचे सकत जेजूतान ताणें घेतली त्या संतोच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचो सदाळबाळ निरंतर गायता तुजे मुखार. बापा करस तूं पवित्रतून सगळ्या अपवित्रपणाची झरी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत आपल्या सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पोवची. तेच परिचोण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नवे आनी सश्टी करचे रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sagot pergecuya. सौम्या Yesu tujhe maran, ame samaramta. Tujhe punar jivan par, ame परगटा. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेच्या मरणासाने पुन्हा जीवनपणा स्वामी भक्तीपणे उगडास करता वची विताचो उंडो आनी चडोवची काल्स तुका समर्पिताव. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचताव आनी जेची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोडे बापा, सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत करी. तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्या समेस्तां तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेस्तांची दाय कर पण आमी मागताव. प्रत्येक तर आमी विनंती करूं मागता ह्या भुरग्यांचे तुजी मोळची दिश्ट घाल. आमकां सर्वांकी तुज्या वर्त्या उर्बेन पवित्रतेंत भर. ती पवित्रताय आमी हर एका बऱ्या तरान जियोवच्याक नियमशास्त्र आमी पाळण त्याच उपदेशाच्या वर्त्या संबंधांत तुजो खरो मोग करूंक आमकां तूं शिकय. ओंकार मरे देवाचे मागीर सांगती बग्यान दोन आनी तुका मानवल्यांचा सगळ्या भक्तां बरोबर आसीस सम फ्रांसीस सम पाद पियो सम आंतोनियान सम क्लारा बरोबर सचण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद्वेदार बापा सर्वांना आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सौम्यान वर्तपणान शिकलेले प्रार्थन मोगांत सांगतात आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्वरा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या बागण्यांच्या सोडूनदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशा नत्रकतेले आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दिता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ. तुजी आतां राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समेची शांती समाधान आनी मायमोग सदांच तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मगचे भाव भयणीनो पळय आमचो समेचे सू नियमशास्त्र पाळण संपूर्ण करूंक आयिल्लो आनी तेच नियमशास्त्र प्रमाणे आमचें जिवीत अपुरबायेचें आनी पवित्र करूंक तो आमकां पोवणे दिता. हेजेच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी म्हाका पावना सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
अत्रेगान हांव लालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या काळीज मोचे राखोन आसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या अंतराच्या जिवितांतल्या रगतांत तुजो फावकर सर्गीच्या त्या जेवणाक तुझ्या सौम्या म्हाका बसय काळीज मोचे राखोन आसा सौम्या तुझ्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या जिवीत दिवच्या जीवदातारा जिवीत म्हाका लाभय संवसाराच्या चडवंडारा सर्गाक म्हाका पावय काळीज मोचे राखोन आसा सौम्या तुझ्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या नियमशास्त्र रद्द करून घेवना तें संपूर्ण करच्या खातीर आयलां प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा सस्ते जिविताच्या काळात तूं आमकां आदर्शी केलाय सांपियोचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवं आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेन जिवन सर्व करपा दे म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्पद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन मग बाबीण बोवा पुरबायतरान तुम्ही ह्या संपादपेच्या देवासपणान बघितात जाल्यार देवाक वर्ते आशीर्वादांनी तुमकां तो बरो आमी तुमकां आभार मानता कपजीन फ्राद सदांच तुमच्या खातीर मागोवन आसा आज संजे समांतोनीचे तिसऱ्या दिसाचे 9 हांगा आसतले सांजेर 5:30 आराधन 5:50 9 आणि 6 वरां मिसाचें बलिदान हांगा आसतलें तुमकां येवंक आमी आपोवणे दिता फाल्यांच्या दिसा समांतोनीची परब आनी समांतोनीच्या परबे निमती फाल्यां सांजेर 5:45 आमी पावस ना तर ग्रोट्टो लागीं जमतले आनी तें एक मागणें आसतलें ताचे उपरांत वातीच्या पुरश्या वरां आमी आमच्या खोपेलाक येतले आनी संभ्रमीक तरान फाल्यांच्या समांतोनीची परब आमी आचरण करतले एक वर्सा आमी दुसऱ्या दिसा दवरतले पूण ह्या वर्सा त्याच दिसा दवरल्या कित्याक जायतीं जाणां सांजेर येवन तांकां मीस मेळ आसता फाटीं गेल्लीं लास्ट इयर आमी पळयलें त्या देखून 13 तारखेर ताची परब आमी 13 तारखेर हांगा दवरल्या त्या संभ्रमीक कार्यान तुमी भागीदार जावच्याक तुमकां आमी आपोवणे दिता समांतोनच्या माना मिसां मुद्दम फुलांक पयशे या हेर ब्रेडाक दान या कितें रिफ्रेशमेंटाक दान दिवंक आसा आमचें ऑफीस ओपन आसा तुमी थंय दारार मापान दिव्येत समांतोनी केले सर बरेंपण आमी वाखाणून घेवचें जावन आसा हर एका दिसा सांजेर जायतो लोक येता आनी तुमकां येवंक आमी उलो दिता त्या प्रमाणे मगच्या भावन आनी भयणीनो आज ह्या संपाद्रपेच्या सकाळच्या मिसाच्या ब्रेडाचे दानी जावन आसात एक भक्तीक तांकां देव बरें करूं आमी म्हणटा तशेंच हर एका दिसा ब्रेडाक दान दिवंक तुमकां अवकाश आसा
सोम्याचे वर्तेपण आमी मानून घेवया, सोम्याच्या जिवनात आमी भागीदार जावया. तुमकां देव वर्त्या आशिर्वादाने बरोवन दी. वचून येयात क्रिस्त शांतीन आनी मगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार सोम्याचे नावे आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयका आमचे मागणे आनी आमची भोग तुजेशी पावोन सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वेस्वर आमच्या मगळा बापा या उंड्याचे तुझे आशीर्वाद आमी मागता. जे उंड कोणे आमकां दान दावन दिला गे त्या भक्तिका वयर तुझे आशीर्वाद घाल. आनी हांगा जमला हर एका भुरग्यांनी हो उंड सेवता आसतना पात्र पेच्या वर त्या भक्तीपणान आमी सदांच बगूंक आनी अजपाची अजप आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वैयक्तीक जिवनांत, आमच्या सेस समारा आनी आमच्या कॅथोलीक समर्थेन जावच्याक हे उंडे आमकां आदार जावं दी. हे उंडे सेवल्या भुरग्यांची पिडा कोण जावं दी. करप बाबतांची ताका शिकय. तुज्या भरवशाची किरणां आमी जावन करे सक्सी जावं आमकां निर्मी जो जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाळ सांता पियो बापा मोज्या सोम्यान म्हाका दिल्या उपकार तुजो हांव आठयता. मजदेर तुज्या पातेता गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वैजा दुर्बोळ्या भावंडाच्या व्हड दायजा दैवीक प्रकाशाच्या येसत्रा नमान तुका पियो बापा. गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वैजा दुर्बोळ्या भावंडाच्या व्हड दायजा दैवीक प्रकाशाच्या येसत्रा नमान तुका पियो बापा. प्राचिताचो संस्कार दिवन लाखो लोकांक बचाव केले. क्रिस्ताचे गाय कुडीर घेवन आल्ताराच्या मानाक पावलोय. गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वैजा दुर्बोळ्या भावंडाच्या व्हड दायजा दैवीक प्रकाशाच्या येसत्रा नमान तुका पियो बापा. गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वैजा दुर्बोळ्या भावंडाच्या व्हड दायजा दैवीक प्रकाशाच्या येसत्रा नमान तुका पियो बापा. अजापांच्या ये घडणारा उपकार वाणताय आजून आमकां तुजे जिणे मोतीन ताटा जेजूक लागीं आमी जाता. गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वैजा दुर्बोळ्या भावंडाच्या व्हड दायजा दैवीक प्रकाशाच्या येसत्रा नमान तुका पियो बापा. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकार मोरे आशीर्वाद देव आमकां. पाद्रे पियो बापा बगेन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.